मडकईकारान जो आरोप केला त्या संदर्भात पणजे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करपाक जाय आनी मडकईकारा कडल्यान मंत्र्याचें नांव जाणून घेवपाक जाय। पैसे घेवपी जितलो गुन्यांवकार आसता तितलोच पैसे दिवपी गुन्यांवकार आसता। ह्या संदर्भात पुलिसांनी कारवाय करची म्हूण अमित पालेकार उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। They should call Mr. B.L. Santosh for inquiry and get the name of the person. आणि मडकईकाराक आपोवंक जाय तांणी आपोवनाका। अरे सांगलें हांवें पेन ड्रायव्ह इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हाका 5 फाटी आपयलो 3 फाटी आपयलो 5 टोटल 5 3दा गेलो कारण 2दा नाशिल्लो। म्हाका पेन ड्रायव्ह खंयच्यान आयली काय म्हणून इन्फॉर्मेशन काडपाक ताणें आपयलो। हांगा एक आरोप जाला 20 लाख दिले एका मिनिस्टराक फायल क्लियर करपाक। क्राइम cognizable offense, absolute cognizable offense. He should be called as a witness and said दितलोय क्राइम करता आणि घेतलोय क्राइम करता। काल लोकांचेर जालो कोणी कंप्लेंट केली काल कोरवरी पुलिस स्टेशनार सामान्य लोकांचेर FIR लॉज जालो कोणी केली पुलिसान केली स्वतः। सो हांगा cognizable offense it is. Somebody has alleged a bribe of 20 lakh under Prevention of Corruption Act. Punishment is minimum 3 years. It's a cognizable offense. 3 years to 7 years to 10 years of imprisonment under Prevention of Corruption Act. आणि ताणे स्टेटमेंट कोणाकडे केलो in front of an officer of Bharatiya Janata Party. So he is a witness. ताणे नाव डिस्क्लोज केला असता ताका कोणाचे ते. So should his FIR not be registered? It should be registered. सांगचे पुलिसांनी तुम्ही विचारा प्रश्न। आमचं सरकार इतलोय महाकुंभाक वचून न्हांवन आयलो म्हणून ते न्हावप स्नान न्ही ते ते पापां लीक जावपाची ना। आज जेन्ना कायदो म्हणटा हांव कायद्याचें उलयता हांव एडवोकेट कायद्याचें उलयता। एक आरोप केला माजी मंत्र्यान तांच्या उमेदवारान तांच्या लिडरान ताच्या लिडरा कडेन आनी भायल्यान तुमकां सांगला की आपूण हें सांगला म्हणून। इज इट नॉट एन ऑफेन्स? Since the information is given to Mr. B.L. Santosh, will they call Mr. B.L. Santosh की तुका कितें इन्फॉर्मेशन दिलें काय म्हणटाले कोणाचें नांव सांगलें काय म्हणून? Should it not happen? कायदे जर करपाक जाय टू द टी फॉलो करपाक जाय all these things should happen. They should call him because he is a witness. Mr. B.L. Santosh and those who were present in that room and this ex-minister disclosed the name of the concerned minister. They are witness to what? To a crime which has been committed. Should they not be called?